प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजू ख्रिस्त दे मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक खुर्साच्या वाटेक स्वागत. खुर्साची वाट आमच्या जिविताची वाट, साल्वासावाची वाट. ह्या वाटेन चमकत असताना सर्वेस्पर देव आमकां आशिर्वादांनी भरू म्हणून आमी मागुया. ह्या संवसारांत जियेल्ल्या हर एक व्यक्तीचे जिवान जल्मादावन अरम जावन मरणांत अखेर जाता. पूण जेजूचे जिवान मरणांत अरंभ जाता. अशें अरम जाल्लें जिवीत संवसार सरासर अखेर जायना. देखून आमचो भावार्थाचो गुठू ताच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संभ्रम. पवित्र पुस्तकांतली जायतीं गणितां जेजूच्या जिविताक ताळ पडटात. असली थोडी गणितां नियाळन एक खुर्साची वाट आमी जेजू सांगी सरया. जेजूच्या खुर्सा वाटेर सांगात दिल्ली मोरी माय आमकांय तिजो सांगात दिवं. पयलेंच तेसा जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. दानियेलाच्या पुस्तकांत 13व्या आवास्वरांत आमी हें गणित वाचता. दोग मनसुबेदार मालगाड्यांनी सुसान्नाचेर व्याभिचाराचो फटकिरो आरोप मांडून तिका जिवेशी मारूंक व्हरताना देवान दानियेल प्रवादी मुखांत्र तिका निरापराधी म्हणून रुजू केले आनी फटकिरो आरोप मांडलेल्यांक जिवेशी मारले. आतां जेजूचेर फटकिरो आरोप मांडून तो अपराधी म्हणटाना देव कित्याक मावून रावला? मनशाची नीत करच्या देवाक आपणाच्या पुताक नीत करून दिवंक जावंक ना? आमच्या मोगा खातीर देवान ताका अपराधाच्या स्थानार रावोवन आमकां मरणाच्या शिक्षेंतलें राखलें. जेजू, हांवेंय हेरांक अनितीचें फैसाल दिलां. नितीच्या वाटेन म्हाका चलय सोमिया. कीर्तन 9:4. म्हजे हक्क आनी म्हजो न्याय तुवें सांबाळून धरलाय. सुमिया काकुळतामचेकर, सुमिया काकुळतामचेकर. सदैव मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या गळजार खुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेंच तेसा जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन खुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. जॉबाच्या जिवितांत कितेंच पातळ करिनासतना ताका कश्टांचो कुरीस लाभलो. तो कुरीस स्विकार करता आनी देवाक बिलकुल पुरपुरना. कितलो कुरीस आमकां लागीं येता तितले चड आमची म्हणली मनशां पयस रावतात. जेजूक हो कुरीस मेळटा म्हणली खात्री ताका आसली देखून कुशेन तो स्विकार करता. जेजू आमच्या बोवारी जल्मातावन मोरता पर्यंत जबाबदारेचे कुरीस वोवोवची जायतीं आसात. दुबळीकाय, बेकारपण, कुडींत उणासची, सर्वां जिणयेच्या कुर्साक वेग मारचें आमी पळयलां. तसल्यांच्या कुरीस हाडो करूंक म्हाका कृपा दी जेजू. कीर्तन 50:5-22. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो. सुमिया काकुळतामचेकर, सुमिया काकुळतामचेकर. सदैव मागतो उपकार खंयसोय गाय म्हज्या गळजार खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेंच तेसा जेजू पयल्या फावटी खुर्सा पोंदाक पडटा.
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या बागेवन क्रुसा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. पोरण्या सोल्ल्यांतल्या झुजेक ताच्या भावानीस बांयत घालो, उपरांत ताका बंदेंत घालो. जिवितांत जायते फावटी तो पडलो, पूण तो देवाचेर विश्वास दवरता आनी निमाणे जैतेवन जाता. जेजू, आमच्या बोवारी प्रस्तुत दिसांनी जायते जण अर्थीक अडचणेंत पडतात. भुरगीं, युवा जाणां तांच्या शिकपान सोलवून पडतात. पडलेल्यांक पळोवन हांव थोडे फावटी हांसलां आनी तांणी उठोवंक जायनातले परी तांची टिका करून नांव पाड केलां. म्हज्या ह्या वायट संवयेंतावन म्हाका सुटका दी जेजू. कीर्तन 30:7 ओळू 26. आदलत जाल्यारी तो शेवटना, कित्याक सर्वेस्वर ताच्या हाताक घट्ट धरता. सुमिया काकुळत आमचे घर, सुमिया काकुळत आमचे घर. सदैव मये मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 34 जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक पळयता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या बागेवन तो कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. मक्के भावांच्या पुस्तकांत 7 भावांक आनी तांच्या आवयक रायान कैद करून पुर्वजांची नियमां मोडूंक बोळ केल्ल्या वेळार ती आवय 7 जाणां भुरग्यांक मडतीर मरोंक धैर्य दिता आनी निमाणे ती धर्मा खातीर जीव दिता. मोरी मरोंक वेच्या तिच्या पुता सांगाता रावता आनी धैर्य दिता. आज जायत्यो आवयो भुरग्यांक समर्थीचे कायदे शिकयतात आनी भुरगीं वाडटना क्रिस्ताक साक्ष दितात. पूण जायते फावटी आवयन दिल्लो बावार्थ बेगीनच विसरतात. बापाच्या मिसावांत आसच्या जेजू पळोवन मोरी संतुश्ट जाता. आमच्या जिवितांत आवयक संतोष दिवची भुरगीं आमी जायशें आमकां करपा दी. कीर्तन 27 ओळ 10. आवय बापूय म्हाका सांडतीत जाल्यारी सर्वेस्वर म्हाका वेंगेन घेतलो. सुमिया काकुळत आमचे घर, सुमिया काकुळत आमचे घर. सदैव मये मागतो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 5 सिरेन सोसिमांव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. बऱ्या समारिया घराच्या ओपारेंत सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या व्यक्तीक ताच्याच धर्मसो लोक कुमो करिनात. ताचे कश्ट पळोवन पळयनातले परी वेतात. समारिया घराक सोरांच्या हातांत सांपडलेलो व्यक्ती देवाचेंच रोपणें आनी ताचो वेळ सकत आनी संपन मुळा ताचो जीव वाचोवच्याक तो करशिता. सिरेन गांवच्या सिमांको जेजू कुमो करी जाय म्हणली गरज नातली. एका बऱ्या मनशाक कुमो करूंक कोणी फुडें सरीत, पूण अपराधी म्हूण जिवेशी मारूंक वरच्या मनशाचो कुरीस पोवचें तितलें सलिसायेचें काम न्ही. जायते फावटी दाक्षिणे पडून हेरांक कुमो करता. म्हज्या जिवितांत हांवें कुमो केल्ले मनीस म्हाका कुमो करिनातल्या वेळार देवान धाडिल्ले सिरेनाचे सिमांव म्हज्या बगल्यान आसात म्हणलें सत जाणा जावंक म्हाका करपा दी. कीर्तन 120:7 ओळ 5. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या
उजव्याक आसा. सुम्या काकूळ तामची कर, सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या गळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6वें तेसा वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. सिमोन फारिजेवाच्या घरात जेवणार आसतना जेजूचे मुखामोळ पळोवंक भियेल्ली ती स्त्री ताच्या फाटल्यान रावन दुखांनी जेजूचे पाय भिजोवन केंसांनी ते पुसता. कित्याक त्या दीस स्त्रियेचे मुखामोळ पातका निमती विरूप जाल्ले आनी जेजूचे मुखामोळ पवित्रपणान परजळटले. आज आम्हा सर्वांच्या पातकांचे वजें ताच्या कांदार आयलें आनी ताचे मुखामोळ गुलामाच्या मुखामोळा परी विद्रूप जाल्ले. बाळपणार आनी तरणाटपणार आमचे मुखामोळ आकर्षक आसता, पूण बैली सोबाय क्रमेण नाश जाता. प्रायवंत आवय बापयच्या मुखामोळार मिरयो पडटाना आमी समजता तांणी आमचे मुखामोळ पुसलां. जेजू आमचे मुखामोळ विद्रूप जायनाशें आमकां सांबाळलेल्या वडिलांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी. कीर्तन 80:7. तुज्या मुखामोळाचो परजळ आमचेर पांकोव दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सुम्या काकूळ तामची कर, सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7वें तेसा जेजू दुसऱ्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. सामसांव पवित्र पुस्तकांतलो बलिश्ट मनीस तरी मनुष्य सैमाच्या अस्कताये निमती तो पडलो. दावीद श्रेष्ठ राय तरी तोय पडलो. देवाच्या कृपेन तो परत उठलो आनी नवी वाट ताणें धरली. पेद्रू पडलो आनी ताच्या पातकाक रोडून तो परत सोम्याचो शीस जावन मोरा पर्यंत विश्वासी रावलो. ह्या संवसारांत अस्कताये पडनातलो मनीसच ना. हर एका सांताच्या जिवितांत पाटी पळयतना बेजारायेची घडितां आसात आनी हर एका पातक्याक बरोवशेचो फुडार आसा. आमच्या पडण्याचो उडास आमकां मोरा पर्यंत दोसता तें खरें, पूण हो उडास आमकां काल्ती करता. जेजू तूं पडटनाय शिपायांनी तुका मार घाल्ले परी हांवें पडलेल्यांक तिरस्काराचे मार घालिनाशें म्हाका कृपा दी. कीर्तन 25:15. म्हजे दोळे सदां काल सर्वेस्पराचेर लायलेले आसात, कित्याक तो म्हजे पाय पासांतले सुटयता. सुम्या काकूळ तामची कर, सुम्या काकूळ तामची कर. सदैव मये मागतो उपकार कंसाई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8वें तेसा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. नाईन गांवची विधव आपल्या तरणाट्या पुताक होगडावन कंगाल जावन एक सुरी आसतना तिका बुजोवंक कोणी नातरली. तिणें मागच्या पयलेंच जेजू तिका बुजयता. मार्ता मोरयेक, जायराक, रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेक अशें तो कणवळ्यान बुजयता. 3 वर्सां ताचो पाटलाव करून ताच्यो गरजो सुदारशिल्ल्या स्त्रियांक ह्या कश्टांच्या काळार ताणें बुजयनातल्यार हेर कोणान तावनी बुजवण मेळना म्हणून जेजू कळीत आसलें, देखून तो बुजयता.
आमी आमच्या दुखांच्या घडीतांनी हेरांची बुजवण आशेतांव. जेजूक ह्या स्त्रियांचे काळजाचे आटे विटे बरे समजतले. कष्टार असलेल्यांक दूख बरें समजता. जेजू कष्ट तेले न्हू तुमी सुमेस्त मुजे सरशे येया म्हूण तुवें बुजयले परी हेरांक बुजोवचे बरें मोन म्हाका दी. कीर्तन 30:4-18. दैल सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. सुम्याका कोळतमचेकर, सुम्याका कोळतमचेकर. सदैव मय मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. नोवें स्तेसान. जेजू तिसऱ्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या कुर्सो वरवीं सोडयला हे सगळो संवसार. जुदास जायते फावटी पयशांच्या आशेक पडलो आनी थंय तावन उठचे प्रयत्न करूंक ताणें ना. जेजून ताका उठोवंक 3 अवकाश दिल्ले, ते निमाण्या जेवणा वेळार. तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. हाका जावन जिणी बदलूंक तयार नातलो जुदास. हांव वेतो सुम्या म्हणून समर्थन करूंक लागलो. गेत्सेमनीन जेजू परत ताका जुदासा उमो घेवन मनशाकुताक पराधीन करताय मू. जिणयेंत उठचे हर एक अवकाश ताणें होगडायले. जिवितांत कितले फावटी आमी पडता, तितले फावटी उठूंक अवकाश आमकां लाभला. कितले फावटी बोगसाणें मागलां, तितले फावटी आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. देवाक आमकां बोगसून पुरो जायना. तिसरे फावटी उठोन फुडें वेसो जेजू तुका बरो जावंक मोन आसा गी हे सवाल विचारता. पातक रोडून उठोन फुडें सरच्या पेद्रूचो स्पिरीत म्हाकाय दी जेजू. कीर्तन 143:14. पडलेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, भागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबीं करता. पडतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता, भागोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबीं करता. सुम्याका कोळतमचेकर, सुम्याका कोळतमचेकर. सदैव मय मागता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10वें स्तेसान. जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलो ही सगळो संवसार. एदेन तोटान सैतानान आदाव येवेक विणगे केले. फोतिफराच्या बायलेन जुजेक विणगे केले. कुर्सा वाटेर जेजूचो पाटलाव करून आसलेल्या तरणाट्याक धरतना ओल ताच्या हातांत सोडून विणगोस तांचे तावन पळोवन दवलो म्हणून मार्क 14:50 आमी वाचता. अशें पवित्र पुस्तकान विणगे करचें काम सैतानाचें. आज मनीस विणगो जावंक आशेता. पवित्र संस्कार संभ्रमताना सैत मनीस विणगो जावन भाग घेता. आदाव येवेक चामड्याची मुस्तायकी दिवन तांकां राखल्या देवाक आमी विणगे आसचें कशें दिसत. भायलें नेसण आमच्या भितरल्या पवित्रपणाक पुराक. जेजू आमच्या आत्म्याचे विणगेपण तामच्याक. तूं विणगो जालोय. विणगो जावन सैतानाच्या स्वाधीन जावंक म्हाका सोडिनाका. इजाया 60:30. ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गूट लायली. ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गूट लायली.
सुम्या काकुळतामचे कर, सुम्या काकुळतामचे कर. सदैव मैं मागतो उपकार कंसई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11वें तेसांव जेजू कुर्सार किळायतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलो ही सगळो संवसार. अब्राहाम इसाकाची बली भेटोवंक मोरिया पर्वताक वेताना इसाक बापायक संपूर्ण काल जाता आणि त्याच्या कांदार लांकूड घेता. कितेंच प्रतिरोध दाखयनासता बलयेच्या वेदीर न्हिदता. त्या घडयेस देव आपणाचो निर्धार प्रगट करता. अब्राहाम, तुवें तुझ्या पुताक बली भेटोवची नाका. हांव संवसाराच्या सोडवण्या पासत म्हज्या एकल्याच पुताक बली भेटयतलो. आणि जेजू प्रतिरोध दाखयनासता कुर्साक आपणाचे हात पाय किळावंक दिता. मोगाळा जेजू, तुवें सैतानाच्या सांकळींक पिडेशिडेक बंदी जावन आसल्या जायत्यांक सुटका दिली. वायट सवयांक, वायट इश्टागतेक आणि वायट परिसराक आमकांच आमी किळायता. त्या कुर्साचेर आमी मरता. क्रिस्ताच्या कुर्साक, पवित्र पुस्तकाक, भगवन जिवीत जियेल्या सांता भक्तांच्या जिविताक म्हाकाच हांव किळायता. आणि त्या मरिफात संवसारी कुर्सात हांव सुटका जोडूंक म्हाका कृपा दी म्हणून मागता. कीर्तन 50:4 देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. देवाचेर विश्वास दवरता म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. सुम्या काकुळतामचे कर, सुम्या काकुळतामचे कर. सदैव मैं मागतो उपकार कसई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलो ही सगळो संवसार. जेजू कुर्सार प्राण करताना देवळाचो पडदो वयर सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो. बुंय कांपली, कडपां फुटलीं. मातेव 27:50 सुर्याक दांपण पडलें आणि सगळ्या गांवार काळो पडलो. लूक 23:4 आपणाचो रचणार प्राण करताना प्रकृती प्रतिभटन दाखयता. पूण देवाच्या हाताची रचना मनीस आपल्या रचणाराक जिवेशी मारता तरी कितेंच रुदान करिना. आज कितले जण संतृप्तेन मरतात. लांब वर्सां जियेल्ल्यांक सयत मरोंक भें दिसता वा आपणाचे मिसांव संपला म्हणलें संतृप्ती नासता पडतात. संतृप्ती नासता मरतात. जेजू आपणाच्या तरणाट्या प्रायर संपतले म्हणल्यार समाधानाच्या बोगणांनी प्राण करता. जेजूक ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय व्यक्ती लागीं मनस्ताप नातलो. जेजू तुझे परी बरें कर्ण जियोवन संतृप्तेच्या बोगणांनी मरणाक तयार जावंक कृपा म्हाका दी. कीर्तन 30:1-5 तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो, तुवें म्हाका सोडयलोय सर्वेस्परा विश्वासी देवा. तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो, तुवें म्हाका सोडयलोय सर्वेस्परा विश्वासी देवा. सुम्या काकुळतामचे कर, सुम्या काकुळतामचे कर. सदैव मैं मागतो उपकार कसई गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या हुस्क्यार. आम्ही तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुझ्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलो ही सगळो संवसार.
जारेफाताची विधो एलिया खाण दिता आणि तिची पिठाची मोडकी आणि तेलाची बोरणी खाली जाली ना, पूण थोड्याच दिसांनी तिचो पूत मेलो. त्या मेल्ल्या पुताक उस्क्यार घेवन तिने एलियाचेर शेण उसारलो. पयले रायाच्या पुस्तकान 17व्या वस्वरान 17व्या वळींत आमी पळयता, एलियान देवा लागीं मागलें आनी भुरग्याचो जीव फाटी मेळ्ळो. देवाच्या कुशेक काल्तिमान गेल्ली मोरी आपल्या पुताची निर्जीव कूड उस्क्यार घेवन देवा लागीं कितें म्हणाली आमी नेणाव. पूण जेजून जिवांत उठयलेल्या सर्वांचो ती उडास काडटा आनी पुताक फाटी दी म्हणून मागता. आमच्या बोवारी दैहीक आनी मानसीक उण आसून जल्मल्ली जायतीं भुरगीं आवयच्या उस्क्यार आसात. क्रिस्ताची कूड हर एक दीस तांच्या उस्क्यार तांकां दिसून येता. कुटुंबांनी, आश्रमांनी असल्या भुरग्यांची सेवा करची सडावत स्त्रियांनी आनी धर्मीक भयणींनी अवचित तरणाट्या भुरग्यांक होगडावन घेतिल्लें दूख आवयांक मोरा पर्यंत दोसता. मोरये माये असलें दूख सोंसतेल्या आवयांक देवाच्या कुशेक खालजावची कृपा लाभोय. कीर्तन 130:1. आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भशेन हांव म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून रावला. आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. सुम्या काकुळतामची कर, सुम्या काकुळतामची कर. सदैव महिमाक तो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें सेसांव. जेजूची निर्जीव कोडू निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगळो संवसार. तो भीत कोस्टोंच्या ताच्या कुळयेच्या लोकांक काण दिता, विणग्यांक नेसयता आनी मेल्ल्यांक निके पिता. रायान जिवेशी मारयलेल्या इस्रायल लोकांच्यो कुडी गुप्ती ताणें व्हरून पोरल्यो. आरिमातेच्या झुजेन जेजूची कूड आपणाकच म्हूण कडपान पोकोरून केल्ल्या नव्या फोंडान दवरली. जेजू 3 दीस मात्र हो फोंडो वापरता म्हणून ताका कडीत आसलें गाय. आरिमातेयाचो जुजे आपूण मरच्या पयलेंच ताचे खातीर एक फोंडो तयार करता, म्हळ्यार मरण ताच्या दोळ्या मुखार दवरून जियेता. आमी आमच्या मोगाच्या मनशाचे फोंडो तांच्या मरणा नंतर बांदता. आमी जायते फावटी जिवीत बांदिनाव बागार फोंड बांदता. आमच्या बोवारी आसच्या लोकांचे जिवीत बांदूंक जाय अशी कृपा म्हाका दी जेजू. कीर्तन 16:10. तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय, तुज्या भक्तांक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय, तुज्या भक्तांक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. सुम्या काकुळतामची कर, सुम्या काकुळतामची कर. सदैव महिमाक तो उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता, कुर्सा वाटेर आमचे खातीर तुवें भोगिल्ले तुजे आटे विटे आमी नियाळ केले. तुजे कश्ट आमच्या कश्टान बुजवण दिवं. तुजे रगत आमचेर पडू आनी आमकां कुर्सा तावन जोड दिली सुटका आनी सोडवण भोगूंक फावो करूंक तुवें आमच्या खातीर भोगिल्ले कश्ट आनी मरण निर्फळ करिनाशें बगार आमच्या जिणेच्या कुर्सा वाटेर ते फळादी करूंक आमकां तुजें दैवीक प्रेरण दी. तुवें पुनर्जिवान जावन जोडिल्ल्या जैतांत वांटो घेवन धैर्यान फुडें सरूंक आनी जिविताचे पैण सोमतस एक दीस तुवें बसयल्ल्या सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक.
आमेन. बापासाहेबाच्या इराद्यापासून आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुवें कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची मेळ आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची कुर्सा वाट हांवें घेतली जावन आसा. कुर्सा वाट बुको बरयल्लो मानादीक बाब सिरील लोबो दिव्य ज्योती उडपी, तसेच रिचर्ड आल्वारिस उलशेकार. आणि ही कुर्सा वाट पवित्र पुस्तकाच्या व्यक्ती आधारित कुर्सा वाट, पेज 38 to 52. हांव तांकां आभारी जावन आसा आनी तांच्या खातीर मागता. तर आमी निमाणें बेसांव घेवंक आमची तकली बागावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर्वेस्पर बाबा अगणित काकुळदारा, ह्या कुर्सा वाट्यान समकल्ल्या म्हज्या भावा भयणी खातीर हांव मागता. जीं पिडेंत आसात, अंतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, ICUंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, कोमार आसात, ह्या मारणांती पिडे कोळाक जावन आसात, अवघडा कोळाक जावन सखत नासतना जियेते आसात. ह्या विविध नमणेच्या पिडेनी ओडवडोन आसात, समस्येनी रवड घालून आसात. तुजी कुर्सा वाट साल्वासावाची वाट. जेजू तुवें सांगलाय, तुज्या बेसन जाल्ल्या कुडी वरवीं रक्ता वरवीं आमकां तुवें सुटका दिल्याय. ती सुटका हर एक कुटुंबाक मेळचे बरी हांव मागता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक अनकर, बंदपोस्त, बंदड्यो, पिडा शिडा निष्क्रिय जावन ह्या कुर्सा वाटीच्या सक्तेन आमी आयकल्या देवाच्या उतराच्या आदारान आमी जैतेवन जावचे बरी कर. 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या पडलेलो जेजू, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळ्या तोंड्या पांय मोन्यांक बेऱ्यांक आयकुचे बरे केले जेजूच्या सक्तेवन बळवून महिमेवन नांवान सर पिडा शिडा, अनकर, बंदपोस्त, बंदड्यो, श्राप सोडून सोदून मागता. टच 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 फॉर युअर ग्लोरी, हील फॉर युअर ग्लोरी, anoint them for your glory. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सुटका, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां भलायकी. आमेन. मोगाचोनो, म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसावां खातीर मागा आनी साद जाता तितल्या लोकां लागीं हो संदेश, ही कुर्सा वाट तुमी वांटून घेवया.